बाबा काल चीफ ऑफिसर येयलो आनी तो म्हणूंक लागलो हिंगा तुमी नुस्तें विकपाचें बंद करा. आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी हें नुस्तें विकतात आनी आमची ओन बोटी आहात. फर्स्ट बोट बांदलेली पिंटो म्हणून 1970 वर्सा फर्स्ट बोट गोंयान बांदलेली आनी हें बिजनस आमचे पिणके चालूच आहा. आनी हिंगा आमी नुस्तें विकतात. हिंगा धोको पर्यंत ना आसलो. हिंगाच लोडिंग जातालें नुस्तें विकतालें. मार्केटूय ना आसलें पळोवंक गेल्यार. आनी आतां ते आमकां बंद कर सांगता. आनी आमच्यो आतां कॅनोज आहा 8 तरी कॅनो आहा. आमचे इसवण आहात. इसवण येता व्हडले इतले आमी कितें करपाचें ही विकपाचें आमचें ओन आसन. आनी आमी खारया आमी घाटया न्हू ते घाटयांक चान्स दिता आनी आमकां गोंयकारांक कित्याक आडयतात तें विकपाक नुस्तें. होलसेल फीश वेंडर पूण म्हाजे हितून हो जो क्लॉज तुमी म्युन्सिपालिटीचो घातला पळय न्हू कितें होलसेल आमी होलसेल फीश वेंडर आनी बाजारकार जो ओपोज करता पळय न्हू हांव म्हणटा हेजेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आमी जो क्लॉज घालता आमी होलसेल म्हणून आमी कितें म्हणटा आमी तेच बोटीकारा कडून घेता आनी आमी विकता. तेमी तेच बोटीकारा कडून घेता. तेमी कोण हांगा तेंचो ओन बोटीकार कोण विकना हिंगा. ओन बोटीकार आहा पळय न्हू ते डायरेक्ट सप्लाय मडगांव वयता मागीर तेंची आनी कंपनी वयता. आमी बोटीकारांक घेता ते बाजारकार आहाय तेमी बोटीकारांक घेता आनी हिंगा विकता. सो आमी होलसेलर जाले आनी तेमी होलसेलर ऑलमोस्ट सेम जाले. पूण आमी किलांनी विकता आनी तेमी वाट्यांनी विकतात. लोक आमकां कितें घेता कित्याक आमकां मातशें किलांनी जेन्ना नुस्तें घेता पळय न्हू तें मातशें सवाय पडटा आनी इट मेक्स वास्ट डिफरन्स. खूब सवाय पडटा. सो आमी तांकां कितें म्हणटा न्हू तुमी किलांनी विका. आनी आतां जेन्ना कालूच आल्मेदान सरान जेन्ना बाजार डेमोलिश करून न्यू बांदपाक करता न्हू तो तांकांच फायदो आसलेलो. कित्याक न्यू मार्केट जातलो. लोक कित्याक वचना मार्केटान कित्याक मार्केटान बुरशेपण चालू आहा सगळें. न्यू मार्केट जालो म्हणटा लोक सगळो आमकां कोण येवपाना खंयच वयतलो. पूण तांकां आमी आजून म्हणटा म्हाका मार्केट सुद्दां आजून जो न्यू मार्केट जालो पळय न्हू तेमी सुद्दां पयलीं वाट्यांनी विकताले आतां तेमी किलांनी विकता. किलान केलें जाल्यार तांकां हिशोब मेवता आनी तांकां सगळें बरेंपणान जाता. पूण हांव नको तेमी आमचेर कित्याक बोट दाखयता. आमी हांगा कांय चोरयेचो धंदो करना. आमी आमच्या पोटा लागून आमच्या फॅमिली लागून आमी कितें जोडून आमी कितें करूं सोदता. तेच म्हाजें म्हणणें. म्हाका बाजारकाराचें ओपोज ना आनी कांय ओपोज ना. पूण हांव म्युन्सिपालिटी म्हणटा कितें आमी जेन्ना हे आमचे नुस्तें धंदो चलयता पळय न्हू आमी आमच्या जिवा लागून हें करता आनी आमच्या तेमी एकली बसून थिंगा विकता. तेमी आपणाचें चिंता. आमी जेन्ना विकता पळय न्हू तेन्ना आमी आमचे बरोबर जे 4-5 जाण भुरगे कामां आहा न्हू तेंची 4-5 जाणांची घरां आमी पळयता तेंचेय पोट भरता. म्हाजें इतलें म्हणणें कित्याक हे बेश्टे पोतू आनी म्युन्सिपालिटीक हांव सांगपाक वता कितें एक जे सर्कुलर तुमी काडला पळय न्हू हे विकपाचें न्हू हें तें न्हू ते तुमी चेंज करा. जाल्यार हे जर चेंज करना जाल्यार हांव सारको ओपोज वयतलो. आमचें हें बंद जावपाचें ना कित्याक आमी फिशरमॅन आनी आमचे कडेन कॅनो बी आहाय. म्हाका कडेन 4 कॅनो आहाय आनी म्हाजें नुस्तें आयज काल एक 2 टन येयलें आयज एक 3 टन येयलें. तें खंय घालपाचें बाजारांतलें म्हाजें नुस्तें दांडायताय आनी बायलें नुस्तें घेयनाय. म्हाजें म्हणल्यार पयलीं दांडायताय आनी भाव म्हाजो एजंट हिंगा सगळें नुस्तें तो घेता आनी हिंगा आख्खें भरलेलें आसता. चोय तुमकां व्हिडियो फाल्यां यो तुका दाखयता. तूं टायम मेळटा तेन्ना यो तुका दाखयता कितें आसा तें हिंगा. आनी आमी बंद करूंक शकनाय. बाजारान आमचें इतलें नुस्तें वचना आमी चड जालें म्हणटा मडगांव घालताय. हिंगा कोण आमचे फ्रेंड येताय ते थोडे मागून वताय तांकां दिता आमी आनी हॉटेलां घालताय आनी आमचें कांय प्रॉब्लम ना. आतां फुडें तुमचें कितें आसता? फुडें आमी आमचें विकपाचें तें विकतलेच न्हू. तें कितलेंय जालें जाल्यार आमी घरान विकतले. दर्या कडेन विकतले. ती बायलो बंद करूंक शकनाय. ही बायलो खंय उरल्या बाजारान कोण ना. सगळीं आहाय ती कारवारकार मागीर आमची हिंची ती माजायकार बोल्ले आमचे गोंयकार कोण नाही. गोरकार सगळीं गेलीं मरे लंडन.
ही कित्याक बोवाड मारताय बाजार बांदून मेवतलो तांकां बाजार सुसेगाद जातलो तांकां टेन्शन ना बाजाराचें बेश्टी बोवाड मारताय बोवाड मान कांय फायदो ना गेल्या त्या वर्साकूय येवन हेचेच बोवाड मान गेली कितें जालें कांय जावना भाई